नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गोंयची 4715 कोटींची येवजण केंद्रीय नियोजन आयोगान केली मान्य। पोरू परस फक्त 15 कोटी चड। नॅशनल गेम्सा खातीर अनुदान, मात मायनिंग पॅकेजीचेर जाप ना। पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटी महापालिकेचे शिमेत पडना। आयुक्तान केले स्पष्ट, कॅप्टनान घेतल्यात सगळे परवाने। महापालिका करतली कसिनोच्या कचेऱ्यांक सील। 13 मामलेदार आनी जोड मामलेदारांच्यो बदल्यो। मामलेदारांक मूळ पदा सयत अतिरिक्त जबाबदाऱ्यो 3 दिसां भितर नव्या सुवातेचेर रुजू जावपाचो आदेश। मया सेजाच्या मायनींतल्यान शेतांनी घुसल्या माती। लुकसाण भरपायेक फटयले म्हणून शेकड्यांनी शेतकार एकठांय। पणजे सेजागराचेर मोर्चो, सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी। आनी खेळा मळार राष्ट्रीय डायव्हिंग सर्तींत गोंयाक मेळ्ळी 2 पदकां। जिनेविवाक रुपयाचें जाल्यार आल्हादाक काशा पदक। खबरो विस्तारान। गोंयची 4715 कोटींची वर्सुकी येवजण केंद्रीय नियोजन आयोगान पास केल्या। पोरूं परस फक्त 15 कोटी चड। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या फुडारपणाखाला दिल्ली गेल्ले नियोजन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर केंद्रीय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची शुक्रारा बसका जाली। शेतकी, भलायकी आनी शिक्षण मळावेल्या वावरा खातीर आयोगान गोंयाची तुस्त केल्या। लुसोफोनी आनी नॅशनल गेम्सां खातीर एकरकमी 75 कोटी मेळटले। कोयरा विला खातीर ठोस येवजण मागल्या, मात मायनिंगाच्या पॅकेजीचेर आयोगान उतर दिल्लें ना। पॅकेजीचेर पर्रीकार अर्थमंत्री पी चिदंबरमाकय मेळ्ळो। 4715 म्हणजे पोरूच्या परस 15 कोटी चड। 4715 crores। ओके, मेजर खंयचे प्रोजेक्ट्स आहा हितून? मेजर हातून लुसोफोनिया आणि नॅशनल गेम्सा खातीर जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नमेंट उबें करता, इन्क्लुडिंग स्टेडियम्स, सगळेकडे जे कितें चालू आसा तें काम बेगीन जावचें कंप्लीट म्हणून ताजे खातीर वन टाइम स्पेशल असिस्टन्स दिल्ले आसा। सेंट्रल स्पेशल असिस्टन्स PSA म्हणटात ताका, ते 75 crores दिल्ले आसा। तशेंच सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जे कितें प्रोजेक्ट्स गोंयांत सिटीनी करता सरकार, ताचे खातीर टेक्नॉलॉजी अप्रूव केल्ली आसा आनी थोड्या दिसांनी प्रोजेक्ट सुरू जातले। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट गार्बेजचे, ओके, हाजे खातीर पूर्ण रिपोर्ट मागला प्लॅनिंग कमिशनान। दे वील फुली सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान आमी पयशे मागिल्ले, तांणी सांगले तुमचो प्रोजेक्ट दिया आनी वील फायनान्स इट। तशेंच दाबोलीम विमानतळ जो आसा ताचे खातीर जे कितें अपग्रेडेशन करपाक सध्या गोवा सरकारान भायर ग्रेड कॅपॅसिटी वीक करपाक प्लॅनिंग केला। दॅट ऑल्सो CM had demanded some package for Dabolim Airport for undertaking the work very fast on a fast basis. And that also has been considered by the Planning Commission. Assurance given now, कोण कन्सिडर करतले। बाकीचे सगळे ज्यो स्कीम्स गोंयांत इम्प्लिमेंट जायना आनी आमचे पयशे रिटर्न वता, अशें सगळे स्किमीचे जे पयशे आसा येणाऱ्या काळान वेगळ्या स्किमी खातीर क्लब करूंक मेळटले अशा पद्दतीचे अश्युरन्स प्लॅनिंग कमिशनान दिला। ओके, आणि मोरओव्हर work done by the present government in agriculture sector, education sector, health sector were fully appreciated by the Planning Commission. पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटी महापालिकेच्या शिमेत पडना। ताका लागून ते कामा खातीर महापालिकेचे चड परवाने घेवपाची गरज ना अशें महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान स्पश्ट केलां। जाय ते सगळे परवाने कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान घेतल्यात अशें ताणें महापालिकेचे बसकेंत सांगलें। पणजे बांदोडकार मार्गावेले कसिनोच्यो सगळ्यो कचेऱ्यो सील करपाचें महापालिकेन थारायलां। पणजे मार्केटाच्या स्कॅमाचो अहवाल मेळटकीच खासा बसका घेवन फुडें कितें तें थारायतले। Whatever permissions have to be taken by the captain of port jetty have been taken. Whatever permissions have to be examined of the captain of port jetty at the time of things have been examined. There is no other thing about captain of port jetty pending. As far as the Santa Monica jetty is concerned, I have written to tourism department to show me their permissions because I have asked them if there are any demolitions or
any construction going on land to take necessary permission. I am awaiting response from the tourism department, and as soon as the response comes, we will charge them and do necessary deals. But in case I have examined the plans, there is no construction coming up at the jetty. Yes, there has been demolition. Yes, there has been barricading, for which due permission has been taken and due charges have been paid. Beyond that, the Act does not provide me to do any further investigation on this jetty. The moment the collector North Goa notifies the same, we will advertise in the newspapers and through e-governance, e-tendering. The rates will be whatever the EDC is charging, at that rate only I think we should charge. That's what the commissioners said at the meeting. Furtado ji, I will give you by Tuesday. Don't do it. Once I get the report, we'll call for a special meeting. If things are bad, I will ask for an opinion from a sitting High Court judge. I will send a note to commissioners, and since you know that 29 corporators are in favor of not having casinos in Panjim city, all what I can do is only close down their offices because they are in our jurisdiction. So I will send a note. Now whether the commissioner will seal it or not, we'll see, because it will be like Panjim jetty. सरकारान 13 मामलेदारांनी जोड मामलेदारांच्यो बदल्यो केल्यात. ह्या अधिकाऱ्यांक आपल्या पदांसयत अतिरिक्त जबाबदारी सांबाळची पडटली. 9 तालुको मुख्यालयांनी ह्यो बदल्यो जाल्यात. तांकां 3 दिसां भितर नवे सुवातीचेर ताबो घेवचो पडटलो. प्रवीण परबाक सत्तरींतल्यान दिवचले धाडला. तृप्ती राणेक दिवचलच्यान बार्देजान धाडला. राजेश आसगांवकाराक बार्देजांतल्यान सत्तरीन धाडला. शमा नार्वेकाराक पेडण्यातल्यान सत्तरीन धाडला. मधु नार्वेकाराक साश्टींतल्यान तिसवाडी धाडल्या. नेती नारावजोक फोंडेच्यान काणकोणा धाडला. रविशंकर निपाणीकाराक जोड मामलेदार पदावेल्यान मामलेदार केला. श्रीपाद माजिकाक मामलेदार पदावेल्यान जोड मामलेदार केला. गुरुदास देसाईक जोड मामलेदारावेल्यान मामलेदार केला. विशाल कुणेकाराक तिसवाडींतल्यान साश्टीन धाडला. श्रीकांत गांवकाराक मामलेदार पदावेल्यान जोड मामलेदार केला. चंद्रकांत शेटकाराक मामलेदारावेल्यान जोड मामलेदार केला. अनिल राणे सरदेसाईक पेडण्यातल्यान साखळे धाडला. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक वेवसायिक विसव.